म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजू कोण तें आमकां पयल्या वाचपान काल आनी आयज दाखयल्लें आसा. काल जेजूचो बावतिस्म म्हणून आमी घेतलेलो, ताका लागून पयलें वाचप आमकां कालचें मेळोंक ना. आयजथान सादो काळ सुरू जाता. जेजू आज बोडव्यांकीन ल्हान तो जाता, पूण आज बोडव्यांकीन व्हड मनशां परस खाली तो जालो आनी मनशां वयर तो गेलो. हे भाशेन तो पयलो आनी निमाणो आयजच्या वाचपान आमकां देव अरोंब आनी शेवट सगळे ताणें आपले सगळे एकठांयलेले आसा आनी सगळे पासत तो मेलोलो आसा आमच्या पातकां पासत आनी आमकां पातकांतली सुटका दिवच्याक. कित्याक लागून? कित्याक पातक आमकां आडायता, देवाच्या एकवटान जियोंक दिना. आमी कितें करता? आमी देव जाता, देवाक आमी मानार करता, हें कर तें करिनाकाय हे भशेन देवाक आमी सांगता. आमी देवाचें आयकोचें आसतना आमी देवाक हुकूम घालता. ना, तशें जावंक फावना. आमी खालतेकायेन देव आमकां कितें सांगता तें आमी आयकूंक परती जावंक जाय. आनी तेन्ना की ताची शिकवण आयज आमी पळयल्या कशे भशेन तो अधिकारांत उलयता. तो सगळें जाणो आनी सगळ्यांचेर ताचो ताबो आसा. तर आमचे मदें पर्यंत जी आमचीच चिंतना आनी आमचीच भावना आमकां खुल्लमपणान दवरता ती ताचें स्वाधीन करीत तर तो तितली आमकां सुटका दितलो. पळय कशे भशेन तो मेळ्ळो आत्मो भायर सोदता आनी वेता आनी ते म्हणटात अरे ताका कितलो अधिकार आसा, वय आनी होच जेजू आमचे सगळ्यांक जियेता. पूण आमी पळय आजून बणपणीत आसलेलीं आज मनशाक तशें जावंक फावना. तर आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक जेजूच्या एकवटान सारच्याक ताका आमी हाजीर जावया. तो आमचें सगळें सदांच आसा. जितली ताका आमी हाजीर जातल्या तितले ताचें आमी आयकतल्या आनी तो आमचें जिवीत चलयतलो. कित्याक आमी जावन आसा ताचे कुडीचे सांदे. आमी पळयात आमची कुडी कशी भाशेन आमी चलयता पळय तें. पूण आमी तो ताका एकवटान आसलेली जाल्यार हें तो आमचें सगळें चलयतलो आनी आमी ताका सहकार करून शांतीन जियेतल्या. तर हे भशेन करच्याक आमच्या हात अशें वटेन धरया, दोळे बंद करया. सुस्कार घेता तेन्ना आमी घेनात, देवूच आमचें सगळें तो सुस्कार घेता आनी आमकां आपल्या जिवितान भरून काडटा. ताचें जिवीत आमचें सगळें आसा हे कुडींत आनी मनांत. तें ताचें सगळें आमचें सगळें भितर आहा तितलें दिवया आनी हे परी ताच्या देवपणांत आमी अदीक आनी अदीक भाग घेवन आमचें जिवीत सादया.